साळ न्हंयचें अस्तित्व संकश्टात आसा। एका तेंपार साळ न्हंयतल्यान सामनाची आयात निर्यात जाताली, त्या भायर लोक न्हंयत नुस्तेमारी करताले। आता ह्या न्हंयची सामकीच अवतिकाय जाल्या। न्हंयत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जाला। प्रदूषणाक लागून न्हंयत मोठ्या प्रमाणात गाळ सांचून रावला। न्हंय देगेवेल्या घरांचे तशें HPDAचे हळशिकावणे उदक साळ न्हंयतूच हाडून सोडिल्ल्याचे थळावे सांगतात। फाटल्या कितल्याशेच वर्सां सावन सरकारान साळ न्हंयतलो गाळ काडपा खातीर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, पूण कितेंच फायदो जालो ना। दिसान दीस साळ न्हंयची स्थिती बिकट जायत आसा, अशें आदलो नगरसेवक केतन कुडतरकार सांगता। न्हंयत हाडून सोडिल्लो हळशिकावणे उदकाच्यो पायपलायनी काडून उडयल्यो जाल्यार ही न्हंय निवळ जातली, अशें ताचें म्हणणें। ह्या आता नदये सगळी गटारां जॉइन जाला। SPDA मार्केटांतले सुद्दां हे जॉइन जाला। मदीं फ्लॅटाचें उदक थंय तातूंत घालतात आनी इतलें जाला की दर वर्सा टेंडर काडून हे निवळ करपाचें, परत जावपाचें। त्या पेक्षा डेली ते जाल्ले तरी बरें, नाल्यार टेंडर काडून पयशे मेकळे करता जाल्यार स्वता एक व्हडली कितें म्हणटा डेव्हलपमेंट म्हणटा तो गोंयांत बंद जाल्ले भशेन जाला। ही नदी पर्यावरण मंत्री येता दर वर्सा अशें करून पळोवप आनी वचप, आनी मागीर कितें फायदो ताचो? जर ताचे मुखार विल्हेवाट जायना, तातूंत बरो सोल्युशन येना जाल्यार हे उपयोगूच ना। पळय ही रिवर दिसता सामकी, म्हणजे तो रिवर म्हणपाचो ना, तो नालो आनी घाण हळशीक व्हाळ जाला। सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटा ते, पूण आमच्या हातूंत पळयता स्वातंत्र्या नंतर हांव आसा तेन्ना एकूय आमदार किंवा एकूय मंत्री हे निवळ करपाक सोदना। पोर्तुगीज तेंपार हे एक ल्हानशें बंदर आशिल्लें, त्या टायमार हे येताले कितें म्हणटा ते बटाटे कांदे बीन येताले। पोर्तुगीजा नंतर हांगा मँगलोरच्यान टायल्स येताली पादमारी घेवन, थंय आतां खंयच काय येवपाक मेळपाना। त्या भायर हे फिशा खातीर नुस्त्या खातीर सुद्दां बरें वापरपाक मेळटा, किंवा बेतूल तूं हांगा कितें म्हणटा बोटींग सेंटर करपाक मेळटा, पूण खंयच्याच आमदाराक जावं कोणाक मिनिस्टराक जावं कसलोच हे ना। ही साळ रिवर जी पळय म्हणटात ही आतां अशी येता जी सारकी सोडून जी बाणावलेक वता पळय तो पूल आहा तांच्यान ती फूल वचून ती थोडी बाणावलेकूय वता ते सायडीच्यान, आनी ही अशी येता माडेलच्यान ते सायडीच्यान ही साळ रिवर। आतां ही साळ रिवर इतले पयशे गव्हर्मेंट मोडटा, कितें करता, इतले वर्सां जाली आतां गव्हर्मेंटाचेर पयशे मोडटा, कळ्ळें तुका? हजारांनी पयशे मोडटा, कळ्ळें तुका? ते हजारांनी पसून पयशे मोडून लाखांनी पयशे मोडून कांयच ताचेर उपयोग ना। कित्याक हांगा तुमी पळयल्या हांगा सगळी ह्यो पळय सिवरेज जी पळय उपस जी पळय शेतान सोडल्या ती वचून त्या साळ रिवराक मेळटा। सिवरेजीचें सगळें उदक येता जावं आनी खंयचें तरी उदक येता आनी तें सगळें त्या साळ नदीक तेकयल्लें वता। तेकयल्लें कशें म्हटल्यार सगळें जें पळय आतां हें शेतान सोडटा तें फायनली उदक वतलें खंय? तें उदक वता आनी त्या साळ रिवरीक मेळटा। आनी ती साळ रिवर इतली पॉल्यूट जाल्या की समज जर लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाक समज जर थंय तुमी समज जर मातशी बोटी घातल्यो आनी कितें क्लियर केलें आनी थंय कितें हें मारलें म्हणून ती साळ रिवर क्लियर जावची ना। ताका मुळाक वचचें पडटलें बाबा, मूळ ताजें कितें साळ रिवराचें, ती साळ रिवर खंयच्यान चालू जाल्ली, ती साळ रिवरीक खंयचें उदक येवन पॉल्यूट करता, त्या साळ रिवरीचें कशें कितें ताका कोणें संडास बी आपल्या लायनी सोडल्या काय कितें, काय थंय आनी कितें तरी वचून कोणें तरी आनी कितें लायलां काय कितें, हें सगळें जेन्ना पळय ह्या साळ रिवरीच्या तुमी मुळान वतले, जेन्ना गव्हर्मेंट फक्त आय वॉश करपाक दोळ्याक उदक लावपाक पळय तें थोडेशें तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें की थंय 4 बोटी शो घातल्यो क्लिनींग करपाच्यो आनी कितें केलें आनी साळ रिवर सामकी बरी केली अशें म्हणून, ती बरी जावचीच ना कित्याक ताका अजून पर्यंत गव्हर्मेंटाच्या मुळान वचना। गौरांग मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।